भारताच्या 75 वर्षाच्या गौरवशाली प्रवासातली आनीकूय खाशेलपणां 15 ऑगस्ट मेरेन गोमंतक टीव्ही तुमच्या मुखार हाडटले। आता वळुया फुडल्या खबरांकडेन। पोगो बिल वा ताचे सारके आनी कसलेंच बिल कुडतरेचो अपक्ष आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान विधानसभेत घाल्ले ना, तरी आसतना अशा तरेचे बिल विधानसभेत घाल्ल्याचे फटीचे विधान केलेच कशे असो आरोप आरजीचो सुप्रीमो मनोज परब हांणी केला। अशें बिल जर रेजिनाल्डान घालां जाल्यार पुराव्या सयत ताणें तें दाखोवचें अशेंय तांचें म्हणणें। तुम्ही ऐकले रेजिनाल्ड कसो क्लेम करता की हे बिल त्यांनी असेंब्लीन घातले म्हणून। जेन्ना त्यांनी म्हटले की आपण असेंब्लीन घातले त्याच दिसा आमकां शॉक बसलो की अशें बिल रेजिनाल्डान घातले आनी आमकां कशें खबर ना काय म्हणून। तेन्ना आमी असेंब्लीन आमी जे लेटर केले विरेशाच्या नांवान आमचो एमएलएच्या नांवान आमी जेन्ना नोट केलो त्या नोटान आमी क्लियर कट बरयले कायंडली फर्निश एनी all details of any private members bill or private members resolution submitted by honorable MLA Alexo Lorenzo in Goa Legislative Assembly on the person of Goan origin bill or any other bill on similar grounds anytime during the 7th Legislative Assembly of Goa. मतलब not only person of Goan origin, similar bill तेने घातला काय म्हणून क्वेश्चन केलो। म्हणजे I seek this information as honorable MLA Alexo Reginaldo on 22nd July 2022 on 10th day of 8th Legislative Assembly of Goa claim to have entered the bill on person of Goan origin. म्हणजे त्यांनी क्लेम केले हे आम्ही घातले आणि हे जेन्ना आम्ही हे लेटर घातले आमकां असेंब्लीच्यान आन्सर मेळ्ळो। हो आता असेंब्लीचो आन्सर हो आमचो रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो आन्सर न्हू नाल्यार आनी कोणाचो हो असेंब्लीच्यान आमकां आन्सर मेळ्ळो। दिस इज टू ब्रिंग टू युअर नोटीस दॅट नो बिल ऑन पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बिल or any other bills on similar grounds was submitted for introduction at any time during the 7th Legislative Assembly of Goa. A clear cut answer आमकां Legislative Assembly दिले की असले पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बिल ना असले सिमिलर बिल एकूय 7th Legislative Assembly घातलेले ना। सो रेजिनाल्ड थंय म्हणटा की हांव रिकॉर्डाचेर उलयता म्हणून हांव ताका सांगता तूं जे आज रिकॉर्डाचेर उलयला तूं फोटींग बिल तुवें जे बिल घातला ती कॉपी आमकां दाखय। जे बिल तुज्या तुका रिजेक्ट जावन अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणून स्पीकर सरान सांगला ते स्पीकर सराचे तूं बिल आमकां रिप्लाय हाडून दाखय, तेन्ना आमी मानतले की तुवें बिल घातलेलें आनी गोंयकारांक लागून झगडलेलो आनी ह्या रेजोल्युशनान तुवें पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन कोण तो कित्याक डिफायन करूंक ना हें तुवें सांगपाची गरज आसा।